गाइज गुड मॉर्निंग। तर आयच्या व्हिडिओची सुरुवात मातशे वेगळ्या तरेन अशी केली। सो सकाळचो व्हडलोसो टायम जावंक नासलो आनी आयज न्हय सकाळी सकाळी पावस सुद्दां नासलो। सो सकाळी उठल्या न्हय हांव मातशें अशें रावंड मारता, म्हटल्यार मातशें बरें जाता। सो मातशी अशी पासय मारता आनी तेच्या उपरांत म्हाज्या दिसाची सुरवात जाता। बट एकदां अशें जाता की पावस पडल्या उपरांत न्हय अशे तरेन पासय मारपाक गावना, सो हांव आंगणानूच मारता। सो मागीर न्हय दीस सुद्दां बरो वयता आनी मातशें अशें एक्टीव रावपाक मेळटा। हे गायज गुड मॉर्निंग। तर सकाळची न्हय 8 जाल्ली आसा आनी मातशें हांवें न्हय पासय मारले, म्हटलें मातशी अशी वॉकिंग अशी केली। वॉकिंग म्हणू शकना, मातशें पासयच म्हणा। सो हांगच्या हांगारूच न्हय सकाळच्या हांव उठल्या मातशें पासय मारता आनी तेच्या उपरांत म्हाजो दीस जो आसा दिसाची सुरवात जाता। सो पासय बीन मारून जालें म्हाजें आनी पावसान न्हय भरपूर काळोख केला आनी तेच बरोबर न्हय आतां किचनान एंट्री मारपाक जाय म्हाका आनी तेच्या उपरांत म्हणटा तशें आयज ब्रेकफास्ट जो आसा न्हय तो हांव रेडी करतलें। हरशी मम्मीच रेडी करता, सो आयज हांव रेडी करतलें। एक्चुली न्हय हांव ब्रेड पकोडा करपाचें आसा, सो म्हटलें मम्मी हांव करता, म्हटलें तूं बाकीचें जें कितें आसा न्हय तें करून घे म्हटलें। सो अशे तरेन आसा आनी पावसान काळोख बी केला आनी हलकें न्हय वत सुद्दां म्हणटा तशें हांगसर येता। सो अशे तरेन आसा। सो चला किचनान या आतां। सकाळी सकाळी आयज किचनान वयता हांव। सो ब्रेड पकोडाची रेसिपी तर तुमचे बरोबर शेअर करचें ना, बट कशा तरेन करता हें दाखयतलें। पक्ष्यांचो आवाज पळय बरो आसा सामको। सकाळचें वातावरण न्हय खरेंच बरें आसता, सामकें बेस्ट म्हणटा तशें शांत अशें। तर चला या आमी आनी म्हणटा तशें ब्रेकफास्ट जो आसा न्हय तो रेडी करून घेवया, मागीर ब्रेकफास्ट करया आनी तेच्या मागीर फुडलो दिसाची सुरवात जातली मागीर। सो चला वत येता पळय आतां, हलकें वत येवपाक आतां स्टार्ट जालें आनी ह्या सायडीन पावसान मात काळोख केला। दोनूय सायडीनसून हें आसा हें पळयात। सो हलकें वत बी येता आनी पावसान काळोख बी केला, दोनूय आसा। आतां पळोवया वत येता काय पावस येता पयलीं हें पळोवया। तर चला म्हाजें पासय मारून जालें, आनीक पासय मारिना हांव, इतलेंच खूब जालें आयज। तर या आमी किचनान। सो हांगसर हांव किचनान येताच न्हय पळयता जाल्यार मम्मीन बेसन ऑलरेडी रेडी करून दवरलेली, कारण तिका ऑलरेडी खबर आसलें। म्हटल्यार न्हय रातचोच आमचो प्लॅन आसता की आयज कितें करूंक जाय ब्रेकफास्टाक, फाल्यां कितें करूंक जाय, अशे तरेन न्हय ऑलरेडी प्लॅन करून दवरल्या उपरांत न्हय सकाळी उठल्या उपरांत ब्रेकफास्ट करपाक सुद्दां बरें जाता, इजी जाता। तेका लागून ऑलरेडी आमी प्लॅन रातीत केल्लो आनी अशे तरेन हांवें ब्रेड न्हय हांगसर कट करून घेतले। जशें तुमकां सायजीन जाय तशें तुमी ब्रेड पकोडा करतना कट करून घेवपाचें। आनी हांगसर मम्मीन ऑलरेडी बेसन रेडी करून दवरलेली, सो बरी पातळ अशी करून दवरलेली। जेन्ना आमी ब्रेड पकोडा आमी फ्राय करता तेन्ना तेची बेसन जी आसा ती पातळ करपाक जाय, सो बरें जाता, कुरकुरीत जाता। एकदम दाड करीत न्हय जाल्यार एकदम हेवी जाता आनी खावपाक सुद्दां हें जाता। आनी मागीर हांगसर हांवें कॅमेरा सेट केला म्हाजो, कारण थोडे फारशे म्हाका मोबायलान सुद्दां शूट करपाचें आसलें तेका लागून। सो रेसिपी जाय जाल्यार मागीर तुमी सांगा म्हाका, नेक्स्ट व्हिडिओन केन्नाय दिता मागीर तुमकां ब्रेड पकोडा। आनी डिफरंट तरेन सुद्दां करूंक गावता, म्हटल्यार हांगसर हांवें सिंपल अशें केलें। तुमकां जाय जाल्यार तुमी भाजी भरून सुद्दां अशें हें करून फ्राय करूं शकता, तशें सुद्दां जाय जाल्यार रेसिपी दिता हांव। सो हांगसर पयलीं तेल चेक केलें तापलें की ना तें। खरें सांगूंक न्हय जाल्यार सदांच आमकां चपाती जाय पडटा, बट घरा कडेन काम चालू आसल्या कारणान आमकां डिफरंट असले डेली करचें पडटा, कारण तांकां कितें ना कितें दिवचें पडटा न्हय च्यावे बरोबर, नाल्यार आमगेर चपातीच आसता, ऑयली जें आसा तें भरपूर कमी आसता। सो ब्रेड पकोडा हांगसर फ्राय करता म्हाका अशें दिसलें की चटणी बी करपाची म्हणून, कारण थोडीं जाणां सॉसा बरोबर सुद्दां खाता, बट म्हाका सकाळी तितलें सॉस लायक ना। सो तेका लागून हांवें प्लॅन केलो की चटणी करपाची, ती इजी आसा सामकी, रोखडी जातली म्हणून। सो ती सुद्दां तुमकां म्हणटा तशें सांगता हांव कशे तरेन केलें। डिटेल्सान जाय जाल्यार मागीर रेसिपी शेअर करता। सो हांगसर न्हय चटणी करपाक हांवें म्हणटा तशें इल्लीशी ओली कोथंबीर घेतल्या, फुडें तुमकां कळटलेंच। ओली कोथंबीर घेतल्या, मागीर तेच्या उपरांत म्हणटा तशी सोय घेतलेली आसा, तेच बरोबर इल्लीशी आमटण, लसूण, साकर इल्लीशी, कारण गोड तिखट आसा ती चटणी, मीठ इल्लेशें, अशे तरेन हांगसर हांवें म्हणटा तशी चटणी रेडी केल्या। सो तुमकां डिटेल्सान रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट करून सांगा, सो तुमचे बरोबर शेअर करता। सो अशा तरेन हांवें हांगसर ब्रेकफास्ट आमचो रेडी केलो।
हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. सो ब्रेकफास्ट बीन केलो, फ्रेश बीन जाले आनी आतां म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करुया. आनी ब्रेकफास्ट कितें आसलो तो आनी तुमकां सांगूंक नाका, तुमी ऑलरेडी पयला आसतलो. सो खरेंच आयचो ब्रेकफास्ट जो आसलो तो यम्मी आसलो. म्हटल्यार ब्रेड पकोडा आनी तेजे बरोबर चटणी. एक्चुअली चटणी करपाचो प्लॅन न्हय म्हाजो, अचानक असो जाला. बट ब्रेड पकोडा ऑलरेडी खबर आसले. सो म्हटलें अशें बेश्टें खावच्या परस चटणीन खाल्लेलें बरें. ते तुमी करूं शकता. तुमकां जर डिटेल्सान तेजी रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका सांगा, हांव तुमचे बरोबर ब्रेड पकोडाची रेसिपी सुद्दां शेअर करतलें. आनी चटणी जी केल्ली तेची रेसिपी हांवें थोडीशी इन शॉर्ट तुमचे बरोबर शेअर केला, डिटेल्सान अशी करूंक ना. सो ती बीन रेसिपी जाय जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा, ती सुद्दां तुमचे बरोबर शेअर करता. सो अशा तरेन आमचो ब्रेकफास्ट जालो, म्हटल्यार टेस्टी असो. आनी आयज हांवें ब्रेड पकोडा जे केला ते प्लेन केला, डिफरंट टायप सुद्दां करूंक गावता, भाजी बीन भरून सामकें. सो तशी सुद्दां रेसिपी जाय जाल्यार तशी सांगा म्हाका, हांव तुमचे बरोबर शेअर करता. सो फ्रेश बीन जालें आनी आतां म्हटलें बरे तरेन व्हिडिओ स्टार्ट करुया. सो जस्ट नाव हांगसर हांव बसला आनी सकाळी हांवें तुमकां सांगलेलें की पावसान काळोख केला, एका सायडीन वत सुद्दां आसा. सो पावस येवंक ना, बट कडक अशें वत येयला. आयज भरपूर बरें वेदर आसा आनी आयज मातसो वारो मात चड सुटला. वारो भरपूर येता सामको कंटिन्युअसली, बट वेदर खूब बरें आसा. सो हांव न्हय आतां तुमचे बरोबर परत एक रेसिपी शेअर करपाची आहा, जी कालच्या व्हिडिओन हांवें तुमकां सांगलेली की हांव तुमचे बरोबर एक दाळ शेअर करपाची आहा, तिखट दाळ स्पेशली. आनी तेच बरोबर ऑलरेडी हांवें तेजो व्हिडिओ बीन करून दवरलेलो, कारण 2 फावटी हांवें प्लॅन केल्ले की शेअर करतले बट पॉसिबल जावना. सो फायनली ती रेसिपी हांवें केली, व्हिडिओ करून दवरलो. सो फुडें कंटिन्यू करता. ती रेसिपी तुमी पळोवन घेया, एकदम बेस्ट, तुमकां खूब लायक जातली. आमी भिकणां बीन घालून केले सामकी आनी म्हाका तर खूब लायक जाली. सो तुमी बीन पळया. आनी हांगसर हांवें स्पेशली फीश करी मसालो यूज केला, म्हणजे तुमकांय बीन कळटलें कशा तरेन फीश करी मसालो आमचो यूज करप तो, कारण थोड्यांक खबर ना की वेजाक सुद्दां तो यूज जाता म्हणून. सो अशा तरेन आसा. सो चला ती रेसिपी तुमी पयलीं पळोवन घेया आनी कशी आसा एक कमेंट करून सांगा. सो तेज्या मागीर हांव तुमकां मेळटा परत. आयज आतां आमी रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करुया. सो आयज आमी करपाची आहा तिखट दाळ. सो तिखट दाळ करपाक लागून हांगसर कितें कितें साहित्य लागता ते पळोवन घेवया. तर सगळ्यात पयलीं हांगसर तिखट दाळ करपाक लागून तोरची दाळ घेतलेली आसा हांवें, ही पळयात. तुमी न्हय तुमच्या अंदाजान घेया. हांवें हांगसर म्हाज्या अंदाजान तोरची दाळ घेतलेली आसा, ती बरी धुवन घेतलेली आसा. सो तेज्या मागीर हांगसर हांवें घेतल्या ते म्हटल्यार शेंगो. सो हे पळयात, शेंगो घेतला हांवें, कारण हांव दाळीन शेंगो घालतलें. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घालूं शकता, ऑर ना सुद्दां घातल्या जाता. बट शेंगो बीन घातल्या उपरांत न्हय दाळीक टेस्ट बरी येता, तेका लागून थोडे हांवें हांगसर शेंगो घेतलेले. ते बीन बरें धुवन घेवपाक जाय, मातशें बरेंशें तासून घेवपाक जाय. तेच बरोबर हांगसर हांव बटाट सुद्दां घालतलें. सो हो पळयात. सो बटाट जो आसा तो थोड्यांक दाळीन आवडटा, थोड्यांक दाळीन घालपाक लायक नासता. सो हांवें बटाट घेतलेलो आसा, बट बारीक घेतला, कारण म्हाकाय तितलो लायक ना. तर अशे तरेन तो बारीक कट करून घेतलेलो आसा हांवें. सो तेच बरोबर हांगसर मागीर हांवें घेतल्या ती म्हटल्यार सासवां. सो फोडणेक लागून आमकां सासवां जाय. सो ही पळयात, हांगसर सासवां घेतल्या. तेच बरोबर ओली कोथंबीर घेतलेली आसा आनी तेच्या उपरांत हांगसर करपील घेतलेलो आसा फोडणेक लागून. सो तेज्या मागीर हांगसर हांवें घेतलेलें आसा परत म्हणटा तशी फणसाची जी भिकणां येता पळयात ती घेतलेली आसा. ती बरी फोडल्या आनी हांगसर बरी क्लीन करून घेतल्या आनी तेच बरोबर बारीक अशें पीस करून घेतलेले आसा. सो दाळीन भिकणां बीन घातल्या उपरांत आनीक टेस्ट बरी येता, तेका लागून भिकणां सुद्दां मुद्दाम घाला, ती बीन फणसाची. सो ही पळयात. सो भिकणांय बीन सांगपाक गेल्यार न्हय हांवें म्हाज्या अंदाजान घेतल्या, जशी दाळ आसा त्या प्रमाणे हांवें हांगसर भिकणां घेतलेली आसा. तेज्या उपरांत एक कांदो कट करून घेतला बारीक. तेज्या मागीर आमकां मीठ जाय, हळद जाय आनी हो जो मसालो आसा तो हांवें हांगसर आमचो घरगुती घेतलेलो आसा, तो म्हटल्यार फीश करी मसालो. सो तिखट दाळ करतना फीश करी मसालो तुमी यूज करूं शकता. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें, हो फीश करी मसालो आसा. मुद्दाम सांगता कारण फीश करी मसालो दाळीक सुद्दां यूज जाता तेका लागून. तर हो पळयात, मसालो जो आसा तो हांवें आमच्या अंदाजान घेतलेलो आसा, तुमी तुमच्या अंदाजान घेया. म्हटल्यार तिखट दाळ न्हय तेका लागून हांवें हांगसर 2 चमचे अशे घेतलेले आसा. त्याच बरोबर आमकां जाय ती म्हटल्यार सोय सांगपाक गेल्यार न्हय अर्द्या वळ्याकून आनी मातशी सोय घेतलेली आसा. सो हे आमचें साहित्य आसा तिखट दाळ करपाक लागून. सो गायज सगळ्यात पयलीं न्हय आतां आमी दाळ उकडून घेवया. सो हांव न्हय दाळ अशेंच उकडून घेतलें. तुमकां जाय जाल्यार सोप्या पद्दतीन तुमी कुकराक लावन घेया, बट डेली कुकराचें खावन न्हय बेजार येता, तेका लागून हांव अशे तरेन
दाळ उकडून घेतले। अशी उकडपाक मातसोसो टाइम लागता, बट दाळीक टेस्ट बरी येता, कारण सदांच कुकराचे खान खान बेजार नाही तेका लागून। सो दाळ ऍड केल्या उपरांत आता हांगसर शेंगा ऍड करतले। हे पळयात, तेच्या उपरांत हांव हांगसर ऍड करतले ते म्हटल्यार ही बेकडां। हे पळयात, आणि आता हांव घालतले भितर बटाट। हे पळयात, सो दाळ उकडटनात ना हे सगळे हांव भितर ऍड करून उकडून घेतले। सो परत एकदा सांगता, तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही कुकरान उकडून घेऊ शकता, बट अशेंय बीन केन्ना म्हणटा तशें दाळ बीन उकडून करून पळया, बरें जाता सामकें। मातशें टायम वयता, बट आमी सदांच सोप्या पद्दतीन कुकरान करूंक वयता। पण हे पळयात, सो ही दाळ बरी उकडून घेवया। मिरसांग रेडी करून घेवया, म्हटल्यार दाळ उकडटा म्हणसर आमची मिरसांग सुद्धा रेडी जातली। तर हांगसर सगळ्यात पयलीं हांव ना कांदो ऍड करता। तेच्या मागीर हांगसर सोय ऍड करा। भायर मातसोसो न्हय पावस पडटा, तेका लागून तुमकां आवाज ये जातलो। सो हे पळय, सोय जी आसा न्हय ती तुमच्या अंदाजान घाला तुम्ही। तेच्या उपरांत हांगसर हळद, तेच्या उपरांत हांगसर हरवो मसालो। सो हे घालून न्हय आता आमी वाटून घेवया। सो उदक ऍड करता। सो चडूय न्हय पातळ अशी करून घेवंक जायना। सो हे पळय, सो मिरसांग रेडी करून घेता। मिरसांग वाटून घेतली म्हटल्यार रेडी करून घेतली। सो ही पळयात, ह्या तरेन अशी मिरसांग रेडी करून घेतली, म्हटल्यार चडूय अशी मोठी ना चडूय बारीक ना, अशा तरेन पळयात। सो आता दाळीचे लक्ष दिवया, म्हटल्यार दाळ चेक करया उकडली की ना ती। ही पळयात आमची दाळ। सो दाळीतले न्हय थोडेशे उदक हांवें हांगसर काडून घेतलेले, तर बरे तरेन ती उकडून घेवपाक जाय। आणि हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता शेंगो बीन, तर तशी अजून उकडोंक ना ती, तरी चेक करया। ही पळयात, उकडोंक ना अजून, सो आनीक मातशें वगत दवरया। आमी आतां परत चेक करया दाळ उकडली की ना ती। तर ऑलमोस्ट आमची दाळ ना ही पळयात अशा तरेन उकडलेली आसा। आता भितर मिरसांग ऍड करया। तर मिरसांग ऍड करच्या पयलीं ना हे जे उदक आसा एक्स्ट्रा न्हय ते थोडेशें हांव काडून घेतले आनी मागीर ऍड करतले। जाय न्हय जाल्यारूच मागीर हांव ऍड करतले, तेका लागून हांव काडून घेता। म्हाका चड अशी पातळ करपाची ना ती दाळ। हे पळयात, तर हांगसर हांवें उदक काडून घेतले। आता भितर मिरसांग ऍड करया। सो ही पळयात, सो हांगसर हांवें सगळी मिरसांग ऍड केली। ही बरी आता मिक्स करून घेवया आणि भितर इल्लेशें उदक घालया। सो जे उदक हांवें काडून घेतला तेच उदक हांगसर हांव आता ऍड करतले। तर हे पळयात, जे उदक काडून घेतला ते इल्लेशें उदक हांगसर हांवें ऍड केले। तर आता मिक्स करून घेवया परत एकदा आणि मीठ ऍड करया। सो मीठ ऍड करा, तुमच्या चवीनुसार तुम्ही मीठ ऍड करा हांगसर आणि मिक्स करून घेया। सो आता बरो खतखतो काढून घेवंक जाय। शेंगो बीन ऑलरेडी उकडलेले आसा, फकत म्हणटा तशें मिरसांग जी आसा ती आता बरी शिजोवंक जाय। तर गायज हांगसर न्हय दाळीक आमच्या खतखतो येयल्लो आसा। आता भितर ओली कोथिंबीर ऍड करया आणि फोडणी रेडी करून घेवया। सो ही पळयात ओली कोथिंबीर ऍड करा, ती मिक्स करून घेया। ही पळयात, सो आता आमी न्हय दाळीची फोडणी रेडी करून घेवया आणि ही काढून घेवया, म्हटल्यार उतरून घेवया। सगळ्यात पयली हांगसर तेल ऍड करतले हांव। सो इल्लेशें तेल ऍड करा, तेच्या उपरांत हांगसर सासवा ऍड करा,
आतां आमी फोडणी दाळीन ऍड करूया. सो ही पळयात आमची दाळ, यम्मी यम्मी टेस्टी अशी दाळ रेडी आसा. फोडणेक जाय जाल्यार तुमी मिरसांग सुद्धा ऍड करूं शकता. ही पळयात टेस्टी अशी दाळ तर आमच्या हांगसर रेडी जाली. मुद्दाम तुम्ही करा घरा कडेन आनी म्हाका कमेंट करून सांगा कशी असली आयची रेसिपी ती. पळयात. सो गायज अशा तरेन आमची कालची रेसिपी रेडी जाली, जी हांवें आतां तुमचे बरोबर शेअर केली. आणि कशी असले हे तुम्ही म्हाका मुद्दाम सांगात कमेंट करून. आणि खरी टेस्टी जाल्ली सामकी. जी आमी हे घातलेली फणसाची भिकणां म्हणटा पळयात तेतून आनीकूच टेस्टी जाल्ली. शेंगोय बीन घातलेले, खरी सांगता इतली बरी जाल्ली जाणा. आणि ही जी दाळ आसा ना ती आमी चुकोवन केन्ना रूच येयली ना काय करता. कारण स्पेशली म्हाका दाळ सांगपाक गेल्यार तितली लायक ना. म्हटल्यार ती गोडी दाळ आसूं, तडकी दाळ आसूं या तिखट दाळ आसूं, ती म्हाका तितली दाळ म्हणटात ती तितली लायक ना. तरी बट म्हणटात तशें दाळ खूब बरी जाल्ली. आणि ही रेसिपी तुम्ही मुद्दाम ट्राय करा. जे दाळ लवर आसात पळय तांकां लागून ही रेसिपी बेस्ट आसा. खूब जाणांक दाळ आवडटा सिंपल अशी, खूब तरेची तडका दाळ, गोडी दाळ म्हटल्यार वरण बीन. सो ही मुद्दाम तुम्ही ट्राय करा. आणि स्लो स्लो करून अशाच तरेन हांव रेसिपी तुमचे पर्यंत घेऊन येतले. स्लो स्लो जसो टायम एडजस्ट जाता तसो. आणि हांगसर वारो पळयात एकदम बेस्ट येता. आणि हांगसर हांव बसला पळयात थंयच्यान ना शेतांतलो व्यू भरपूर बरो दिसता, म्हटल्यार मळो दिसता. सो तुमकां दाखयता, म्हाका लायक जातलें. जेन्ना जेन्ना हांव हांगसर व्हिडिओ करूंक बसता न्हय तेन्ना तेन्ना म्हाका अशें दिसता की तुमकां दाखोवपाचें कशें. कारण व्हिडिओ करता करता हो सामको व्यू न्हय म्हाज्या तोंडा फुडें आसता आनी हांगसर हांव डेली व्हिडिओ करपाक बसता. सो मुद्दाम तुमकां दाखयता पळयात, तुमकांय बी खूब लायक जातलो. आनी तेच बरोबर आयज न्हय वारो भरपूर बरो येता. सो चला व्यू पळोवया आतां. हो हे पळयात हांगसर आसा हांव. सद्या कॅमेरा लायला हांवें हांगसर, जो हांव डेली कॅमेरान शूट करता तो कॅमेरा हांगसर आसा. आनी आतां तुमकां हेच्या फाटल्यांतलो व्यू दाखयता. सद्या आमी हांगसर नेट हे केल्ली आसा फॉर सेफ्टी रिजन, कारण हांगसर झाडां बीन आसा न्हय तेका लागून. आनी हे पळयात हांव ये म्हणटा तशें. आनी हांगसून व्यू न्हय बेस्ट दिसता, दाखयता तुमकां पळयात. म्हटल्यार झूम करून दाखयता तुमकां मळ्यांतलो जो व्यू आसा हांगसून. हो पळयात, हो पळयात हांगसर न्हय म्हशी बीन आसात. हे पळयात तरी झूम करून दाखयता पळयात. भरपूर बरें आसा हांगसर जाणां. म्हटल्यार हे पळयात म्हशी बीन दिसता आसतले तुमकां. हे पळयात म्हशी बीन चरतात थंय, म्हटल्यार चार खातात. आनी हो जो दिसता न्हय तो आख्खो मळो आसा. म्हटल्यार तुमकां हांव दाखयता पळय शेतान वचून जेन्ना व्हिडिओ बीन करता न्हय तो हो मळो आसा. हांगसून सारकें दिसता ह्या घरा कडसून, म्हटल्यार ह्या विंडोनसून सारकें दिसता. हे पळयात आनी म्हशी थंय चरतात. ते पळय चरता म्हटल्यार हे खातात, चार खाता. आमच्या भशेन तेका चरता म्हणटात. हे पळयात. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. हे पळयात आनी वारो भरपूर बरो येता, भरपूर म्हशी आसा ते पळयात. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. म्हशी भरपूर आसा. आनी आतां सद्या न्हय वारोय बीन भरपूर सुटला सामको. सो ते पळयात कितल्या म्हशी आसा पळयात, चार खातात सामके. आनी हांगसून मळो खरोच बरो दिसता. हो पळयात सदांच हो व्यू न्हय हांव पळयता हांगसून. सो गायज हो जो तुमी व्यू पळयलो न्हय तो हांव डेली हांगसून पळयता. म्हटल्यार जेन्ना जेन्ना हांव हांगसर व्हिडिओ करूंक बसता न्हय तेन्ना तेन्ना हो व्यू आसता एकदम बेस्ट सामको. म्हटल्यार कॅमेरान मोबायलाच्या कॅमेरान जितले झूम जाता तितले हांवें तुमचे बरोबर शेअर केले. बट खरो व्यू बेस्ट आसा, इतलो बेस्ट. आनी स्पेशली पावस पडटा न्हय तेन्ना तर आनीकूच पळोवं नाका. इतले म्हटल्यार एक टायपचे धुके टायप आसता आनी ग्रीन ग्रीन मळो दिसता. मागीर ते दोंगर बरें दिसता सामकें. सो म्हटलें तुमचे बरोबर शेअर करुया. त्या दीस सुद्दां हांव शेअर करूंक सोदतालें बट मागीर विसरलें. सो अशा तरेन आसा. आनी म्हशी तुमी पयले आसतले, म्हशी आसता, गायी आसता, खुबशे हे आसता थंय चार बीन खाता सामके. सो तो व्यू न्हय खरोच पावसान स्पेशली बरो दिसता. सो अशे तरेन आसा. तर रेसिपी जाली. कळ्ळें न्हय तुमकां हॅरीचो आवाज आपल्याच्यान भितर घातलो.
कितें दाखयता तुमकां हेरी कितें तर ओ मम्मी कडेन कंप्लेंट करूंक गेलो कितें रे भितर घातलो म्हणून कंप्लेंट करूंक आयकना तो तेका चॉकलेट जाय ट्रीट्स जाय तेका ट्रीट्स ही पळय आमची बबली ही पळय अरे ही पळय आमची बबली ट्रीट्स जाय तेका ट्रीट्स आता दंपर जाली आता ट्रीट्स खावप रे ट्रीट्स जाय म्हणून सांगता वेता तसं सगळें कळटा तेका डिटेल्सान कळटा तेका फ्रीज ओपन केलो सिग्नल पडलें तेका की आमी फ्रीज ओपन केला म्हणून फ्रीज बंद केलो तेय बीन तेका कळटा तेजे बिस्किटचो डबो ओपन केलो तेय बीन तेका कळटा कशें न्हय सो अशे तरेन म्हणटा तशें आयजूय आमी न्हय हें केलां कितें केलां जेवणाक जाणा सांसव बीन आसा सो एक दीस तुमचे बरोबर आळूची रेसिपी सुद्दां शेअर करता पळयता केन्ना करूंक गावता सो करता सो चला मातशें वखदान मेळटा तुमकां कारण म्हाका ऑर्डरीचें मातशें काम आसा ऑर्डर पॅक बीन करूंक जाय कारण रिपिटेड ऑर्डर आसा ते म्हणटा तशें पॅकिंगेक बसतलें हांव आतां स्पेशली गरम मसालो फीश करी मसालो रिपिटेड आसा ऑर्डर ते म्हाका आतां पॅक करूंक जाय सो ऑर्डरी बीन पॅक करता आनी मागीर मेळटा तुमकां चला सो गायज हांगसर न्हय जेवपाचो टायम जालो आतां आमी जेवपाक बसता आनी लायटूय गेली आमी दिसता सामकी म्हणटा तशी सो थोडोसो मसालो जो आहा तो हांवें पॅक करपाक घेतलो बट लायट गेली तर हांगसर मम्मी जेवपाक बसले कितें आसा आयज स्पेशल दाखयता हांव तुमकां आनी भायर पावस पडटा भरपूर सो पावसान भरपूर काळोख केलो सामको अचानक पावस अचानक वत न्ही गे सो दाखयता हांगसर बसल्या मम्मी पळयात मम्मी हांगसर जेवपाक बसल्या हाय करता तुमकां भूक लागली सो दाखयता तुमकां आयज आमगे जेवपाक स्पेशल अशें कितें आसा तें वेज आसा सो लायट येयल्या पुरो जेवता जेवता तरी सगळ्यान पयलीं न्हय हांगसर भेंडे फ्राय केल्ले आसा तेज्या मागीर हांगसर सांसव आसा रायतें म्हणू शकता सांसव बी म्हणू शकता आनी हांगसर आसा अळसाण्याचो रोस अशे तरेन जेवण आसा सो चला जेवता बी आनी मागीर मेळटा गायज आमी जेवली बी आनी दनपारची न्हय 3 जाल्ली आसा सो मातसो रेस्ट केलो जेवन बी आनी आतां आसले तशें हांव मसालो पॅकिंग करूंक बसतलें हालींच्या दिसांनी न्हय पॅकिंग करतना हांव व्हिडिओ करिना कारण रातचो स्पेशली मसालो पॅकिंग बीन करता दीसभर काय पॉसिबल जायना आमकां तेका लागून हांव रातचेच पॅकिंगेक बीन बसता आनी व्हिडिओ बीन करपाक न्हय पॉसिबल जायना टायम तसो म्हाका एडजस्ट जायना सो आयज टायम आसा मातसो सो आतां हांव पॅकिंगेक बसतलें तर गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो रेसिपी सुद्दां आवडली आसतली आनी रेसिपी आवडली आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरू नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन तेमचो देव बरें करूं आनी जर तुमकां चटणीची आनी ब्रेड पकोडाची रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट करून सांगा सो ती सुद्दां हांव तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओत नाल्यार तेच्या मागीर व्हिडिओन केन्नाय शेअर करता सो चला तर बाय बाय